ओके भाऊ आयज होमखांड आणि सालेगाव ती 9व्या दिसाची होळी त्याबद्दल सकाळ उठून पहिली देवाक गाराणे घालता सांगणे करता आम्ही त्या सांगणे करताना शर्वाणी वेता बोडेश्वर वडार आमच्या देवता खातीर तेका सगळ्यांक देवाक पहिली सांगणे करता आणि सगळे लोक जमोन थंय देवाक नाल दवरून सगळे पांया पडटा आणि सांगणे करता आनी मागीर धूळ हांगा धांवपाक स्टार्ट करता. कितल्या वर्सापासून ही प्रथा चालू आहे? म्हाका आतां जाली 209 वर्सां 89. ती हांव आतां 60 वर्सां पासून हें काम करता. 7 वर्सां 60 वर्सां पासून. पयलीं आमी चुड्टांचो उदक घालताले आनी त्या उज्यांतल्यान वयताले. आतां दोळो घालता तेन्ना खूब लोक गरीब न्हू पयशे नासले लोकां कडेन. आतां सगळे जाण पयशे काडटा जावं कोणूय एकलो दोळो घालता आनी त्या दोळान होमखाणांतसून लोक वयता सगळे बायलो भुरगीं चेडे सगळे वयता. खंयच्या खंयच्या वाठारांत लोक येता? आख्खो सगळो कालागूट साळगांव सगळे लोक येता हांगा. सगळे लोक सगळ्या वाड्याचो लोक येता. ते क्रिस्तांव हिंदू अशें कांय ना. कोणूय व्हरप ये कितेंय कर कसोय वता येता. ते कोणाक कांय जायना. काय जायना कोणाक. खंयच्या वर्सापासून स्टार्ट केलं ते सांगले 1964 फाउंडर. बोला बाई तुम्ही कितें सांगू सोदता? आम्ही सांगू शकतो की बाई आमचे फॅमिली ट्रेडिशन काय आमचे आधीपासून आमचे फॅमिलीसून स्टार्ट जाल्ले. आता हे आमचे सगळे गांवचे जाल्ले हा आणि गांव आमचो सगळ्या सतत आमच्या वांगडा असता आणि गांवचे लोक सगळे आणि हे आमचे होमखाण म्हणजे कितें आहा आमच्या नव्या दिसाक हे जाता पळय आमची होलीचं हें जाता तेच्या पासून नव्या दिसा हें आमचें स्टार्ट जाता नव्या दिसाक. आणि हे होमखाण आहा पळय ते खूब पयलीं पासून आहा आमच्याच घराण्यासून स्टार्ट जाल्लें आहा. पूण आमचे हे ग्रामस्थ आहा पळय ते सगळे एका हितून सहभागी जातात आनी आमचे बरें सदांच रावतात ते आनी तेका लागून हे उत्सव आमचे वर्सान वर्स वाडता. तुम्ही पळयता कितले हजारांनी लोक हांगा जमलेले आहा आनी हे एका आमच्या होमखाणाक सालिगांवचेच न्हू कालांगूट सगळे सरावंडींग आमच्या बार्देश एरियेतले तशेंच भायले सगळे पेडण्या सगळे एरियेतले लोक आमचे ह्या होमखाणाक येतात आणि हे होमखाणान आजून पासून कोणाक अशें देवाची कितें इंजरी जावना जावं कोणाक बाधा जावना आजून पासून हितून आमच्या बापायन सांगला त्या प्रमाणे सगळे लोक कितेंय खाण येतात. तशें कांय हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे हितून वयतात पूण आजून कांय प्रॉब्लेम ना. देवान सगळ्यांक सांबाळलेला. शर्वाणी वेताळ आनी ग्रामस्थ म्हणटा ते सगळे बाकीचे आनी आमच्या गांवच्या लोकांच्या आशिर्वादान म्हणटा ते हें बरे भशेन चलता आनी अशेंच आमी मागता देवा कडेन सदांच सगळे जाण भावकेन चलोन हे आमचे जे होमखाणाचे ह्या प्रथा आहा ती सदांच फुडें व्हरोंक जाय आनी अशीच उरची अशी आमची इच्छा आसा. आनी कोण आहा? तुम्ही गावचे असे किती सांगू शकता याबद्दल? आय एम शांताराम केरकर साळगांव. आम्ही ल्हानपणापासून ह्या होमखाणान 1964 पासून वयता आणि केन्नाच आमी अशें आमकां कशीच इंजरी जाल्ली ना आणि हे ट्रेडिशनल लोकांन दिवसान दिवस वाडलेले आहा आनी कोणाकूच कांय अशें हे त्रास जाल्ले ना. कोणाचें हे कशीच हे शिवराक हे अशें कितें हे गडबड कोणूय कोणाच्यान वचूं येता. ओके थँक्यू. पण अशें कितें आहा की कितें अमकेच खावन वचोंक जाय अमकेच खावंक जाय कांयच ना तशें काय कितें? अशी कांयच कंडिशन आनी हे सगळे चड करून हे हितून सगळे श्रेय म्हणटा ते गाडी साखळकर हेंच्या फॅमिली खातीर हे करतात हे होमखाणाची प्रथा. कोणाचे आनी आहा ते? I'm going to have to speak. Yes, sir. Really excited to be here. I'm very fond of Saligao. I know Saligao very well, but this is something I've never been to, and it's such a vibrant tradition. What a day! I've actually often come to feast Saligao Church, which is opposite, but over here to see a couple of thousand people, and I understand hundreds of people are going to be doing the firewalking. What an amazing living tradition! It's something really we should be all proud of. I hope that in future years more people will come to participate as well as to view it.
नमस्कार, हांव अक्षय नायक. खास सावय वेरेच्यान आयज हांव ह्या सालिगांवच्या होमखणाक खास आयिल्लो आसा आनी खूब उमेद जाता. शिमग्याचो उत्सव गोंयांत वेगवेगळे तरेचे उत्सव चलता तेन्ना खास हांगासर उपस्थिती लावपाक खूब खोस भोगली आनी हांगासर गोंयच्या नामनेचे लेखक रमेश गाडीस हांगासर आमकां मेळिल्ले आसा. तेन्ना तांच्या गांवांत येदो व्हडलो उत्सव जाता हाजी म्हाकाय खोस भोगता. सो सगळ्यांक देव बरें करूं आनी अशेंच उत्सव आमच्या गोंयभर जायत रावूं आनी ह्या उत्सवांतल्यानूच आमी सगळे घडटा आनी आमचें दायज मुखार वता. तेन्ना अशें दायज आमी मुखार घेवन वचत रावया आनी इतलें सांगून देव बरें करूं. थँक्यू. आवाज म्हणजे लहानपणापासून आजे पणजे होमखाण आजी बसून आणि हे धूम धमाक्यान करतात. आणि ह्या आजो पणजो म्हणजे तुमचे भारत आलो बाबा सगळ्या म्हणजे तो हे पयलीं सगळें करतालो, कळस करतालो, कळसांतून विचेर घालतालो आणि तो कळस आणि फाटीवर जाता म्हणून हांव आज पळय ते हांगा आहा. कळस घंटे हांव आज पळय हांगा करता. algo poder festa ko.
पाचशे वाट एक एक घंटे राहतो पाचशे पडे जा फाटी वाज पाचशे सांग फाटी वाज जर आपटा थोडं आणि काही ना पाचशे फाटी वाज गावताना आपटो घालू पाचशे स्पेल पाचशे फाटी घ्या पाचशे फाटी घ्या बाबा पाचशे फाटी
गाडी ब्लॉक फाटी मातशें
सांग